ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। विद्या इन्फो ह्या आमच्या यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या विशयांची माहिती आमी तुमच्या मुखार दवरपाचो सदांच यत्न करतात। आणि आज असोच एक वेगळो विशय घेवन आज आमी तुमच्या मुखार आसात। आमी जाणा की माणकुलें जें आमचें गोंय आसा, जरी ताजो आवाठ ल्हान आसलो तरी ताची कितलीशीच वैशिश्ट्यां आसात। खास करून गोयचे दायज, गोयची संस्कृती, गोयचे लोककलाकार, लोककला। आणि आज आमी आयच्या एपिसोडान तुमच्या मुखार घेवन येतात गोयचो फामाद सांगेचो शिगमोत्सव आणि वीरभद्र। आणि हाजेर माहिती दिवपाक आज आमच्या बरोबर आसात गोयचे नामनेचे लोककलाकार आणि एक म्होवाळशें व्यक्तिमत्व बाब श्री उपदेश कोसंबे सर। तुमकां आयच्या कार्यावळीक येवकार। सगळ्यात पयल्या सुवातेर हांव आयचे जे व्यक्तिमत्व आमच्या मुखार आसा तांची वळख करून दिता। श्री उपदेश कोसंबे सर सध्या असिस्टंट अकाउंट ऑफिसर म्हणून लेबर आणि एम्प्लॉयमेंट ह्या खात्यान सध्या कार्यरत आसात। तशेंच गेली कितलीशीच वर्सां बाकीच्या खात्यांनी तांणी काम केलां। मुद्दम म्हाका उल्लेख करन दिसता की कला आणि संस्कृती ह्या खात्यांनी तांणी खुबशीं वर्सां काम केलां। तशेंच एदी व्हडली जबाबदारी सांबाळटा आसतना त्याच तात्परतेन अखंडपणान ती लोकसेवाय ते करत आयल्यात। कितल्याशाच नाटकांनी तांणी वेगवेगळ्यो भुमिकाय केल्या। मुद्दम म्हाका सांगन दिसता की मनीस केदोय जरी व्हड जालो ताणें आपली बुनियाद विसरची न्ही। आणि ताजें एक उत्तम उदाहरण म्हणल्यार श्री उपदेश कोसंबे सर। जशें हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलें की आयचो आमचो विशय आसा तो म्हणल्यार सांगेचो शिगमो आणि वीरभद्र। खंयचीय जी गजाल आसा ताका एक इतिहास आसता, फाटभूंय आसता। सगळ्यात पयलीं सर हांव तुमकां विचारपाक सोदतां की हो जो सांगेचो शिगमो आणि वीरभद्र जो जाता ताच्या फाटलो इतिहास कितें? सांग्यावेलो शिगमो हाका जवळ जवळ 500 वर्सां परस चडच म्हणल्यार जाता अशी वाटचाल आसा। हो शिगमो भोवतेक कानडी राजवटीक चलतालो। पयलीं हो वीरभद्र मराठे म्हणून अधिकारी आशिल्ले तो मराठे घराण्याचो मनीस हो वीरभद्र करतालो। पूण 1926 धरून कोसंबे घराणे आनी हो वीरभद्र करूं लागलो। कोसंबे घराण्याचो वीरभद्र आनी वरावणी जो करपी तोय कोसंबे घराण्याचोच। आनी जर तर तांकां अशौच जावं सुयेर जावं सुतक जर आयलें जाल्यार तो सालेलकार म्हणून दुसरें घराणें आसा ताणें तें करचें पडटा। अजून पर्यंत खुबश्या फावटी अशी सोयेर सुतक घेवन सालेलकारांनी वीरभद्र केला, पूण प्रामुख्यान वीरभद्र हो कोसंबे घराण्याचो मनीस करता। सुरवेक जयवंत कोसंबे म्हणून तो करतालो। ताजे नंतर सावळो श्रीनिवास सिनाय कोस्मो म्हणून तो करतालो। त्या उपरांत शिव कोस्मो म्हणून तो जयवंत कोसंबेलो भुरगो करूं लागलो। त्या उपरांत धर्मानंद कोसंबे म्हणून जो करता ताका आतां कितलीशींच वर्सां जालीं, सादारण 50 वर्सां कडेन वाटचाल तागेली पावल्या। म्हणजे तो आतां वीरभद्र धर्मानंद नारायण शेणवी कोसंबे हो करता। ताका वरावणी म्हणजे वीरभद्राक वरावणी पयलीं म्हजो बापूय करतालो, दामाजी बाबलो कोसंबे। त्या उपरांत म्हजो व्हडलो भाव अभयकुमार कोसंबे करतालो। त्या उपरांत 2008 सालां सावन आज पर्यंत ती जबाबदारी म्हज्याच व्हडल्या भावांनी जे उरल्या पळय ते भाव बापोल भाव ह्या सगळ्या लोकांनी एक जावन ती म्हजेर जबाबदारी सोंपयली आनी ती आस्तागत पायकी देवाचे कृपेन साकार जाता। आमचो वीरभद्र सुरवातेक उज्यांतल्यान नाचता, उजो हातांत घेवन नाचता आनी मागीर स्टेज ओलांडून सकयल येतकच म्हणजे पायकी देवाच्या वाठारांत पायकी देवाचो मांड आसा त्या मांडाच्या वाठारांत तो थंय फेरे मारता वीरभद्राचे। ते कितले फेरे जायत सांगूं शकना, ताका केन्ना लागत तेंय सांगूं शकना, पूण ताका जेन्ना लागता तेन्ना ताचे कपलार एक चंद्र आसता, तो चंद्र पुसचो पडटा इमिजिएट आनी 5 नाल्लांची तळय थंय फोडची पडटा। तें करतकच ताका उबारून पयलीं ताची आटी सोडोवची पडटा फाटीची आनी ताका मागीर तो सगळो कार्यक्रम जातकच फुडले मागीर जे कार्यक्रम आसा ते शिगम्याचे सुरू जाता। आता सर जो तुम्ही इतिहासाचो उल्लेख केला
तातूंत तुमी आटी सोडप हाज्या बद्दल तुमी आमकां सांगलें, सो ताज्या बद्दल तुमी आमकां मातशें आनी ब्रीफ करचें. हाटी म्हणजे हप्तागीर, ताचे फाटल्यान अशी ती हप्तागीर बांदिल्ली आसता. ती निसर्गाट आसता. ती निसर्गाट ओडटकीर ती ऑटोमॅटीक ती हप्तागीर ती सुट्टा आनी हप्तागीर सुट्टकच तो फ्री जाता मातसो आनी माथ्याक ताका जवळ जवळ 2 मोरां पीस धरून येदो व्हडलो मुंडासो बांदिल्लो आसता. तो ताजेर लोड आयिल्लो आसता. तें दोनूय तागेलें केन्ना जें लागता पळय तेन्ना तें काडलें वता. काडटकच ताका आमचें व्हडलें घर आसा कोसंबी निवास म्हणटा ताका, त्या घरांत हाडून ताका न्हिदयलो वता. न्हिदोवन ताका सगळो साफ सूफ करतकच तो जाग्यार येता. तो जाग्यार वचपाक एक सादारण 10 मिनट वता. आमी आतां हो वीरभद्र जेन्ना सादर करता तर ती लोककला सादर करतना तुमी खंयच्या खंयच्या वाद्यांचो आदार घेतात? ती वीरभद्र नाचता आसतना मृदंग, तासो, सामेळ, झांज ह्या वाद्यांचो वापर जाता आनी शहनाय प्रामुख्यान आसता, पयलीं धरून आसा. त्या तालाचेर तो था थैया ता थैया ता थैया ह्या तालाचेर तो नाचता. म्हणजे सर सध्या हो जो मान आसा तो फक्त 2 कुटुंबांक आसा, एक म्हणजे सालेलकर आनी कोसंबे. वीरभद्र वीरभद्राचो. वीरभद्र करपाक आनी वीरभद्र वरावपाक हां. मान हो सगळ्यांक आसा. हां. तातूंत वालावलीकार आसा, हां. सामारी आसा, साकोड्डेकार नाडकर्णी आसा, नाडकर्णी पेंडकार म्हणून आसा, नाडकर्णी सुर्लकार म्हणून आसा, मणेरकार म्हणून आसा. अशी जायती कुटुंबाचो आस्पाव ह्या शिगम्या भितर आसा. ते खंयी जरी कितलेय जरी पयस जरी असले तरी मुद्दाम म्हणून ह्या वीरभद्रा दिसा थंय आपली सेवा करून वता. प्रत्येक मनशाची सेवा वेगवेगळी आसता. सांग्या वाठारांत जसो हो वीरभद्र जाता त्याच प्रमाणे गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी म्हणजे खास करून अंत्रूज म्हालांतले बोरये, फोंड्या, नागेशी तशेंच सांखळे ह्या वाठारांनी हो व्हडा उमेदीन वीरभद्र सादर जाता. तर सर म्हाका तुमकां विचारून दिसता की बाकीच्या वाठारांत जो शिगमो जाता आनी वीरभद्र जाता आनी हो सांगेचो वीरभद्र हातूंत फरक कितें आनी ह्या सांगेच्या वीरभद्राचें वैशिश्ट्य कितें? हातूंत फरक म्हणजे आतां हे बाकीच्या वाठारांनी जे वीरभद्र जाता तांचेर अवसर येता, बाकीचो धांवड सुटता, प्रत्येकाची ही वेगवेगळी चाल, प्रत्येकाची ताल वाद्यां वेगवेगळी. जरी जालें तरी सांग्यावेलो शिगमो, सांग्यावेलो वीरभद्र हें एक वेगळे तरेचें वैशिश्ट. कित्याक थंय कानडी राजवट आशिल्ली आनी कानडी राजवटीक इवन वीरभद्राक जेन्ना आमी वरायता अशें बाकी कडेन वीरभद्राक तसो वरावप जायना. आमची वीरभद्राक वरावपाची एक पद्दत आसता. वीरभद्रण्णा हौदो, बाकीचे जे समुदाय आसतात ते हौदो म्हणटात. सुत्रधार ती सद्या सुत्रधाराची स्वता भुमिका हांव करता. पयलीं म्हजो बापूय करतालो. बापोली सत्यवान कोसंबे म्हणटा करतालो. त्या उपरांत अभयकुमार कोसंबे म्हणटा करतालो. सद्याक हांव करतां. पद्दत अशी आर्त स्वरांत एक पायकदेवा स्मरून ताका ती उलो मारप. म्हणजे दैवत तें वीरभद्र एक प्रकारचें दैवत. ताका वीरभद्रण्णा हौदो, महादेवा हौदो, महादेवाच्या वरदपुत्रा हौदो, कैलास वळगे हौदो. हे सगळे कानडी हातूंत भितर हौदो म्हणजे हय सायबा. महादेवा महादेवा महादेवाच्या वरदपुत्रा महादेवाच्या वरदपुत्रा कैलास वळगे कैलास वळगे वीरभद्रण्णा वीरभद्रण्णा हय वीरभद्र. सायबा हे प्रत्येकाका ताका मान दिवप. प्रत्येकाक तो डिमी मारून थंय त्या तलवारीन तो आपली ही करता. आपली जी पळय सेवा करपाची ती तोय जाल्यार देवाची सेवा करता. जरी वीरभद्र अवतार तो सेवा करता ती आपले तरेन. दुसरें ह्या वीरभद्राक लोक आंगवण करता. खुबश्या लोकांक अंदू जो मनीस आयला तो सोयरो जावं कोणालो एक पयसुलो एक पावणो जावं जो आयला आनी ताणें जर तें कितें तागे चरणा कडेन मागलें जर जाय त्या वीरभद्राच्या फुडली वीरभद्राक तो ती आंगवण घेवन येता अशी एक सासाया. वीरभद्र हो अशे पद्दतीन साकारलो वता
की ताका बाकी वीरभद्रांक अशी रंगोली हाडची ना. ताका एक हांगा चंद्र काडटा, तांबडी गुंद ताजे दोळे धरून सगळे तांबडो करता ताका. पयलीं ताका नाचपा वचचे पयलीं हारसो दाखयता. हार दाखयता म्हणून तो आनी इल्लो बिबस्त जाता, म्हणजे ताका पळोवपा जायना ते आपले भितर. दुसरो ताका जो पळय फेटो करता पळय तो फेटो करपी मनीस वेगळो आहा, ताका रंगोवपी मनीस वेगळो आहा. ते एक वेगळीच तरेची कला जाय पडटा त्या वीरभद्रा रंगोवपा वचून. तो एक फावट तसो भायर सरलो, ताजे बरोबर दिवली आसता. दिवली घेवन दुसरो मनीस आसता आनी ते दिवले फाटल्यान तो चलता. तो तसो हाजेर आयलो, आंगणा भितर आयलो, आंगणा तो उबो केलो वता. थंय करतकीर हारसो दाखयतकच चुट्टी 2 पेटोवन ताज्या हातान दिल्यो वता. त्यो चुट्टी पेटयतकच तो उज्यान आसता आसतना फोग चालू आसता, फोग लायिल्लो आसता सायडीक. त्या हातूंत भितर तो नाचून स्टेजीचेर येता. स्टेजी वेल्यान उदळ तुमकां हांवें सांगलें तशें वरावणी जाता. आनी वरावणी जावन कितली तो फेरे मारत सांगूंक शकना. जेन्ना ताका लागता पळय तेन्ना तागेले गडे आसात. स्पेशली करून आतां तातूंतलो एकच सादारण उरलो म्हणटा यदुनंदन कोसंबी. सादारण 90 तेकिल्लो आमचो गृहस्थ. तो ताका खबर आसता, कांय जाणकार लोकांक तें कळटा. ताच्या दोळ्यां पळयतकीर ताका लागत आयलें म्हूण. नाल्यार तें कळपाकय भयंकर कठीण. तेन्ना ताका उबारलो वता, तें लागप ताका लागूंक जायना थंय, आनी ताजी तकली थंय रस्त्यार लागूंक जायना. म्हणजे वेगळे तरेचें आमचें वैशिश्ट इतलीं वर्सां जें चलून आयलां सांग्यार. आनी मुख्य म्हणजे लोक जें आंगवण करता पळय तें डायरेक्ट हाडून हांगा दिना, कमिटी कडेन जावं आयोजकां कडेन दिना. तें काडून मांडार कोण भांगरा घोडो हाडटा, कोण आनी कितें हाडटा. अशें कितलींशींच वर्सां चालू आसा. अजुनूय ती सासाय चालू आसा. आनी त्या सासायेक लागून त्या शिगम्याक जी गर्दी जाता पळय ती पळयतकीर तुमकां ताजो अंदाज येतलो. वीरभद्रण्णा वीरभद्रण्णा महादेवा महादेवा महादेवाच्या वरदपुत्रा महादेवाच्या वरदपुत्रा जवळ घे